नमस्कार येवकार. सद्याक आमी पणजे आसा. पणजे जो मिरामार रोड वयता थंय आसा आनी पणजे इज अ बिजनस हब अशें आमी पयलींसून सांगत आयला. तशेंच पणजे बिजी सिटी अशें म्हणटा आनी पार्किंगाची वेवस्था हांगा ना अशें प्रश्न मुखार येता. आनी पणजेन खुबशे जे फेस्टिवल्स आसा जावं इफी म्हणा वा आनी हेर जे फेस्टिवल्स आसा ते मनयता. सद्याक हांगा लोकोत्सव चालू आसा आनी लोकोत्सवा खातीर गोंयभरचे लोक हांगा लोकोत्सवाक जो एन्जॉयमेंट करपाक येता तो पळोवपाक येता. बट खंयच लोक शिस्त पाळना काय अशें दिसून येता. कारण हांगा पार्किंगची वेवस्था एस.एच.जी. ग्रावंडार केल्ली आसा, तरी पूण लोक आसा जे आपले 2 व्हिलर्स म्हणा 4 व्हिलर्स म्हणा ते फुटपाथार जे लोकां खातीर चलपाक आसता थंय पार्क करता. आनी थंय इवन सायन बोर्ड्स आसा की नो पार्किंग म्हणून थंय बरयल्ले आसा, तरी आसतना ते वाचून दुर्लक्ष करता खंय त्या गजाली खातीर. थंयचेर जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आहात आनी वेगवेगळे एक्शन घेवची, कारण तांचेर नो पार्किंग हो बोर्ड लायिल्लो आसा, तरी आसतना लोक जे आसा ते हांगा येवन फुटपाथार पार्किंग करतात. तरी तांकां एस.एच.जी. ग्रावंडार पार्किंगाची वेवस्था केला, तरी आसतना ते फुटपाथार हांगा येवन जे नो पार्किंगाचो बोर्ड ऑलरेडी आसा थंय येवन पार्क करता. सो कन्सर्न ऑथॉरिटीर हांचेर लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन ही जी समस्या आहा जी फुटपाथ लोकां खातीर चलपा खातीर आसा, सो लोकां खातीरूच चलपाक दवरचो, ना तर वेहिकल पार्क करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.